कझिनो कडल्यान येवपी थकबाकी फुडल्या एका वर्सा भितर वसूल करपाक लायता। थकबाकी वसूल जाली ना जाल्यार तांची मालमत्ता जप्त करपाक सांगता म्हणून मुख्यमंत्र्यान विधानसभेत सांगले। कॅझिनोच्या विशयाचेर विजय सरदेसाय, युरी आलेमाव, वेन्झी विएगस, एल्टन डिकोस्टा आनी हेरांनी उलोवप केले। सो स्पीकर सर, विकसित भारत म्हणून जेन्ना आमी उलयतात तेन्ना व्यसन मुक्त भारतूय बी आसा काय ना आमचे तकलेन हें आमी मातशें चिंतूंक जाय। ही स्लॉट मशिनां स्पीकर सर असेंब्ली आसतना बंद जातात, असेंब्ली सोंपली की ना दुसरे दिसा फूल फोर्सान ती परती सुरवात जाता आनी ती सगळ्या कडेन जाता, ती गोंयभर आसा स्पीकर सर। म्हजे मतदारसंघात आहा ना, म्हजे मतदारसंघात आहा, म्हज्यान बंद करूंक जायना, तुमच्यान तें बंद करूंक जालें तुमकां तुमी स्पीकर सर तें म्हाका बंद करूंक जाय पूण म्हज्यान बंद करूंक जायना हें हांव सांगूंक सोदता स्पीकर सर। हें मुखेलमंत्र्याकूय खबर आहा पुणून हांव नकळतो कितें करतलो आनी कितें तें, पूण दीस इज एन इश्यू की भायले कझिनोज इन वायलेशन ऑफ सेक्शन 12 ऑफ द गोवा दमन एंड दीव गॅमलिंग एक्ट हे येवन गोंयांत एडवर्टायज करतात आनी हो होर्डिंग बिंदास, हातून तुका कांय फायदो ना, सरकाराक कांय मेळना हातून। सो स्पीकर सर, सरकाराक कांय मेळना पूण कोणाक कितें तरी मेळटा, नाजाल्यार हें जाता कशें? सो हांव स्पीकर सर पयलो क्वेश्चन घालता की तूं हें केन्ना काडटलो? अहो काडटलो जाल्यार केन्ना काडटलो? नाव मुखेलमंत्रीन सांगला 1 वर्सा भितर आपण कोतमो हे चोयल्या तुगे आन्सर रिकवरी अंडर प्रोसेस रिकवरी अंडर आता 4 वर्सां लागली, मीन्स 4 years you were not trying to do it. How will you say that within 1 year you are assuring that this 349 crores point 89 you were not able to do it, or your government was not able to do it for the last 4-5 years? Within 1 year, tell us how and why this was not recovered for 4-5 years before. What is the process of all this? तू आज सांगता 1 वर्सा भितर आपण कोतमो, Sama still operating. Why? What is the mechanism? 1 वर्सा मध्ये तुका कित mechanism है and why you failed in the past? आमकां रेव्हेन्यू घेवपा जाय ओ आमकां युथा सांबाळपा जाय? स्पीकर सर, हांवें रेव्हेन्यू फॉरगेट अबाउट द रेव्हेन्यू, यूथ इज इम्पॉर्टंट। विदाउट कॅसिनो घालिनासतर डायरेक्टली वेबसायट आमची एडवर्टायझींग पॉलिसी जी आहा फायनल जावपाची आसा, एडवर्टायझींग पॉलिसी आमची फायनलायज जावंक ना, बट खंयसरूच कॅसिनो मेन्शन करिनासतर ते वेबसायट जी आसा पळय आपली www सकयल घालून इट इज अ कॅसिनो म्हणून हांगा मेन्शन करता आनी ते एडवर्टायज करता। ही जी लक्षांत आयली ताज्या उपरांत ती जी होर्डिंग्स आमी बंद करीत आसा, डायरेक्टली जो एडवर्टायजमेंट करता ताका ती क्लोज करपाक लायला, ताजेर लिगल ओपिनियन घेतला, ताजेर केसी रजिस्टर्ड करतलो हांव आनी अशा पद्दतीचे इल्लिगल म्हणजे ज्यांचे श्रीलंकेक कॅसिनो आसा हांगासर जे ऑनलायन गेमींग करूंक सोदता तेजे एकूय होर्डिंग्स हे गोंयांत चलोवंक दिवचे ना। हांगासर स्टेटीक रेव्हेन्यू कसलोच मेळना जाल्यार आमकां कांयच चल्लेलें नाका। सर बेटफेर, महादेव ॲप अशें हांगाच्यान मडगांवच्यान जर फातोर्डा वता कितलींच होर्डिंग आहा, ही पळय ऑनलायन गेमींग इज कन्सिडर्ड इल्लिगल। तुमचे GST कावन्सिलान आनी फायनान्स मिनिस्ट्री डज नॉट अलाव ऑनलायन गेमींग, इट इज एन इल्लिगल एक्टिविटी। हाऊ इज इट एडवर्टायज्ड इन गोवा? स्पीकर सर, हांवें परत सांगलें आमची एडवर्टायझींग पॉलिसी फायनल जावंक नासल्या कारणान त्याची ऑपॉर्च्युनिटी घेवन बऱ्याच पद्दतीचे अशे एडवर्टायजमेंट होर्डिंग्स वेगवेगळे एडवर्टायजमेंट करूंक आसा म्हज्या पुलीस डिपार्टमेंटाक आनी हांवें इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटाक एका दोगांयकू ती होर्डिंग्स कोणाची आनी एडवर्टायजमेंट कोणी केल्या आनी इल्लिगल जितकी आसा ती फर्स्ट फेजीन आमी क्लोज करतले, ना जाल्यार ताका ती मोडून उडोवंक लायता सरळ। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।